की येता त्या 29 मार्चाक मये मंडल मये क्षेत्रांतल्यो 4 ग्रामपंचायती मये शिरगांव, नार्वे आणि पिळगांव ह्या पूर्ण क्षेत्रांतले जे हिंदू बांधव आसात त्यांच्या खातीर एक महासंमेलन आयोजित केल्लें आसा. त्या महासंमेलनाच्या निमतान सगळे हिंदू जे एकवट जी आसा ती अखंड जावची आणि जे बहुसंख्य हिंदू आसून हिंदूच्या हक्काचेर अन्याय संपूर्ण देशभर काही ठिकाणी चाललो आसा. काही धर्म परिवर्तनाच्यो घटना देशाचेर घडटा आणि गोंयानूय काही घटना घडलेल्यो आसा. ह्या अनुशंगान ह्या हिंदू बांधवांक एकत्र करप हे उद्देश समोर दवरून हे संमेलन आयोजित केल्लें आसा. हें संमेलन 4 पंचायतीचे मेळून एकत्र संमेलन हांगासर जाता. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ त्याच बरोबर भारतांतल्यो अनेक संप्रदाय संत महांत यांच्यानी आमची धर्म परंपरा राखून दवरपाक लागून अथक प्रयत्न केल्ले आसा आणि त्यांच्या प्रयत्नांनी आयज हिंदू धर्म ह्या देशांत अजूनही टिकून उरलेलो आसा. पारतंत्र्याची कितलीशीच आक्रमणां ह्या देशाचेर जाली पूण तेंच्यांनी जी परंपरा राखून दवरली त्या परंपरेक लागूनच आयज हिंदू आयज जिवीत आसा आणि आपलें जीवन जगता. पूण ही परंपरा जी आसा ती नवीन पिळये पर्यंत पावपाक जाय आणि ते एक संघ रावन ह्या आमच्या संस्कृतीचें रक्षण करपाक जाय. हो एकमेव उद्देश समोर दवरून हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे निमित्त 100 वर्सां संघाक पूर्ण जाता आणि ह्या 100 वर्सांच्या निमित्तान वेगवेगळे कार्यक्रम संपूर्ण भारतभर आयोजित केले आसा. त्याचोच एक भाग म्हणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातर्फे आमच्या ह्या मये आणि मंडल क्षेत्रांत हे संमेलन जाता. आमी ह्या परिसरांतल्या सगळ्या जनतेक आवाहन करता की समजा आमी एकजूट जर दाखयली ना जाल्यार हे आक्रमणां ह्यान फुडें संभाव्य आमच्या सगळ्या फुडल्या पिळयेचेर आसा आणि म्हणून आमकां खंयच्या धर्मांक दोश दिवपाचो ना. पूण जर आमी एक संघ रावले जाल्यार खंयचोच वेगळे विविध धर्म आसात ते आमचेर वाकड्या नजरेन पळोवचे ना. म्हणून आमकां एक संघ रावपाची गरज आसा. तशेंच सांगचें म्हटल्यार आख्ख्या संवसारान आनी भारतभर देशान हिंदू हे एक संघटीत अशें एक आमचें हें आसा, राज्य आसा. हिंदू हांगासर चड आसल्या कारणान आमचेर हिंदूंचेर खंयचो तरी थोडो दबाव येता नाजाल्यार आमच्या माता भगिनींचेर कितें तरी एक अत्याचार जाता जशें बंगालाक जाता ते जावचें न्हू. ताका लागून आमी आमची हिंदू संघटना ही राष्ट्र सेवा संघ हेच्या आदारान आमी बळकट करूंक सोदता. आमी फुडले पिळगेक आमी सांगूंक सोदता की ही संघटना बळकट केल्या उपरांतूच आमी आमचें हिंदुत्व हे देशाक आमी जागोवन दवरतले. आनी सांगचें म्हटल्यार आमचे हिंदू जे आसा ते एकी कडेन येवन आमी सगळे वेवस्थीत आमची कामां करतले जेणे करून आमच्या हिंदू भावांचेर हिंदू भयणीचेर आनी आमच्या हिंदू राष्ट्राचेर खंयसरूच हे येवचें ना. ध्वज हो आमचो आसा हो ध्वजाच्या अंडर येवन आमी हिंदू धर्माच्या ध्वजा अंडर येवन आमी हे आमचे प्रोग्राम चालू दवरतले. हांव सगळ्यां कडेन म्हाजी एक कळकळीची विनंती आसा की तुमी घरांतून त्या दिसा 29 तारखेक मार्चाचे 5 श्री महामाया प्रांगणाचेर तुमी येवचे आनी ही सभा ही सक्सेस करची. नमस्कार. हांव पिळगूचे लोकांक तशेंच फूल मयाच्या लोकांक आव्हान करता की ह्या हिंदू संमेलनाक तुमी व्हडा संख्येन येवचे. खास करून बायलांक एक म्हाजी कळकळीची विनंती आसा की प्रत्येक बायलेन घरांतसून त्या दिसा भायर सरचें आनी ते हिंदू संमेलनाक येवचें. कारण जर नारी फाल्यां सक्षम आसली आनी ती जर ही संस्कृती आमची हिंदू संस्कृती जगपाक पावली जाल्यारूच आमचो फुडें देश बरो घडटलो आनी आमची संस्कृताय आसा ती आमी पिढ्यान पिढे फुडें आमी जपून दवरतली. सो प्रत्येक बायलेक प्रत्येक घरांतल्या भुरग्याक तुमी घेवन त्या दिसा हिंदू संमेलनाक येवचें व्हडा संख्येन ही म्हजी सगळ्यां कडेन विनंती आसा. देव बरें.